मी काल चुकून मी काल चुकून कळंगूटला पोचलो. अरे बाप रे, भयानक. म्हणजे एका वेगळ्या आमच्या फेस्टिवलसाठी एक जागा बघूया म्हणून गेलो होतो. बघूया तरी कसं असतं ह्यांचा बीच असं म्हणून गेलो होतो. मी चुकून तिकडे अशा लेनमध्ये पोचलो, मला वाटलं मी थायलंडला आलेलो आहे. चुकून पोचलो मी. इतकं भयानक चित्र मी गोव्याचं तिकडे पाहिलं आणि माझं डोकं सुन्न झालं, काळीच धस्स झालं आणि वाटलं की हे काही गोव्याचं खरं खरं चित्र नाहीये. आदरणीय ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी काल जे कलंगूट बाबतीत खुलासा केला, खरेंच गोंयकारांक एक आश्चर्यचकिताचो खुलासो आसा तो. कलंगूट हो एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन. लोक खंयचे लोक येवन गोंयान आयल्या बरोबर थंय विजीट करतात. लोकांक कळ्ळें कलंगूटान कितें चल्लां, कित्याक स्वामीजी म्हणटा आपुणूय थंय चुकून पावलो आनी जें कळ्ळें तें तेणें स्वामीजीन काल कथन केल्लें आसा. म्हाजी एक स्वामीजी, आदरणीय स्वामीजी जे गोंयान लाखो फॉलोवर्स आसा, सन्मानीय, तांकां सगळे जाण मानता. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की स्वामीजीन रातचे 10 नंतर पणजेन एक अशीच एक पणजेन एक फेरी मारची आनी पळोवचें हे जे कॅसिनोच्या वेव्हाराच्या नांवान पणजेन कितें चल्लां तें, पणजेकार कितें सहन करता आनी कितें पळोवपाची लोकांच्या नशिबान आयलां तें. आज 10 उपरांत जर तुमी जर पणजेन जर फूल जी कॅसिनोची लायन जी आसा, सगळे तरेचे धंदे थंय चल्लेले आसा. वेश्या वेवसाय म्हण बाकीचे कितें सगळे तरेचो धंदो थंय चल्ला. आनी तुमी पळयलां आसतलें रातचे 10-10:30 नंतर पणजेकारांक भोंवपाक एक मुश्कील जाल्लें आसा आनी पणजेकार थंय त्या रोडा वयल्यान आतां वचूंकूय सोदना. कित्याक ट्युरिस्ट येता आनी एक सगळ्याच जाणांक वांकड्या नदरेन पळयता. गोंया हें अशें जाल्लें आसा की गोंयान सगळे तरेचे जे वायट धंदे आसा ते इजी मेळटा अशें एक समज जाल्ली आसा. खरंच एक चिंता दिसता की गोंय आमचे फुडें खंय पावतलें काय म्हणून. आमची संस्कृती खंय आसतली, गोंयची जी संस्कृती आसा, गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ही हळू नश्ट जायत पावल्या. आनी एका एक कॅसिनो म्हूण जुगाराचो जो एक डेस्टिनेशन जाला जे पणजेन सगळे लोक येता आनी ह्याच हेजेर सगळे तरेचे धंदे चल्ल्या आनी लोकांक हें पळोवचें पडटा. हें खंय तरी स्वामीजीन हें कथन करूंक जाय, स्वामीजीन पळोवंक जाय, कित्याक तेंच्या एका शब्दाक खूब एक किंमत आसा.